Kestav de Kofusau, the much appreciated Konkani film, is now being screened for the viewing pleasure of those who couldn't catch the shows in theatres. The movie will be screened at Lakshmi Narayan Temple, Savevere on 23rd November at 7:30 p.m. and on 24th November it will be screened at Marcel. The movie will also be screened in UK on 1st and 2nd December. आमकां गोंयभर सद्याक खरेंच खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. म्हणजे आमी गोंयांतली जी थिएटरां आसात, म्हणजे आमी आयनॉक्स आनी झी स्क्वेरान लावून भायर सरल्या उपरांत जी रवींद्र भवनां आसा गोंयची, तशेंच बाकीचे राजू कला मंदिर कला अकादमी ह्या थिएटरांनी लायता. लोक आमकां खरेंच खूब बरो प्रतिसाद दिता. पूण गांवचे लोक आसात ते शारा कडेन येवन पळोवपाक शकनात फिल्मां, सो त्या खातीर आमी गांवांनी वचपाचें ठरयलें. आणि गांवांनी आमकां म्हणजे कांय क्लब्स आसात तांणी किंवा चर्चींनी आमकां खूब बरो प्रतिसाद दिला. फादरूय आमकां कांय फादर आमचे कडेन अप्रोच जाल्यात आनी त्या फादरांनी सांगलां की आमी आमच्या गांवांनी शो लावपाक सोदता. असोच एक शो फाल्यां जावपाचो आसा, फाल्यां 23 तारखेक वळवय हांगासर. आनी ताजी सगळी जबाबदारी घेतिल्ली आसा शिलवाडा जो यूथ क्लब आसा तांणी. आनी सांगपाची गजाल म्हळ्यार कितल्योश्यो टिकेटी जेन्ना आमी पयलीं अनावन्स केले त्या वेळाचेरूच टिकेटी गेल्ल्यो आसात. आनी ताच्या मुखार वचून आमी आनीकूय जायत्या गांवांनी शो प्लॅन करतात. सध्या आमचे कडेन राज्यबाईन 420 टिकेटी दिल्ल्यो. तितूंतल्यो आमी ऑलमोस्ट एक 3 दिसां भितर 420 टिकेटी खूब ओपल्यो आसा. आनी तेज्यावरून आनी टिकेटी आमी तेंचे कडेन मागलेल्यो आसा आनी तेंच्यांनी दिल्ल्यो आसा. ऑलमोस्ट आमचे 450 वयर टिकेटी खोपलेल्यो आसा. आनी टिकेटीचो प्रायस आमी दवरलेलो 200 रुपया, 150 रुपया टिकेट आशिल्ली ती आमी शिलवाडा युथान 50 रुपया डिस्कावंट करून 100 विकतल्यो. 200 टिकेटी आनी 200 वयर सोंपल्यो की मागीर 150 रुपयान गेल्ल्यो आसा. सद्या शो जातलो तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल सावयवेरें हांगासर जातलो, भाटोळ्यान म्हणटा थंय. सारको आमी 7:30 शो स्टार्ट करतलो. सगळ्यांनी टिकेटी बूक करच्यो आपल्यो आनी कोण कोण उरल्या ते, आनी ते फाल्यां पिक्चर पळोवपाचें. मुखाल्ले शो अशे आसा की 23 तारखेक आमी सावयवेरें आसा. 24 तारखेक आमी मार्सेला शांतादुर्गा कुंभर्जकारीन हॉल आसा, थंय आमी 7 वरांचेर हे फिल्म जावपाचें आसा. आमी 25 तारखेक सालिगांव चर्च हॉल जो आसा, म्हणजे सालिगांव चर्चीचो जो भायलो एरिया आसा थंय हो शो जावपाचो आसा. तशेंच 24 तारखेक मडगांव रवींद्र भवनानूय सांजचो 7 वरांचेर ह्या फिल्माचो प्रयोग जातलो. 29 तारखेक आमी सांखळे रवींद्र भवनान आसा. 1 तारखेक आमी परत कला अकादमी पणजे हांगासर आसा दनपारच्या 3:30 वरांचेर. आनी आमी UK वता. UK 1 आनी 2 तारखेक हे फिल्म वॅमली 1 तारखेक जावपाचें आसा आनी 2 तारखेक साऊथ हॉल आनी स्विंडन ह्या सुवातींचेर हे फिल्म जावपाचें आसा. म्हजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा, जे आमचे गोंयांतले कितलेशे जाणांचे फ्रेंड्स किंवा फॅमिली जर UK रावता आसत जाल्यार तांणी सुद्दां मुजरत सगळ्यांक UKच्या आमच्या फिल्मा बद्दल सांगचें आनी आमचो फिल्म थंय यशस्वी करपाक आमकां हेल्प करची. आमची फेसबूक म्हणजे आमचे शोज खूब जाण आमकां विचारतात की आमकां शोज खंय आसा ते जर कळपाक जाय जाल्यार आमी खंय वचपाचें. आमची फेसबूक पेज आसा केस्तांव दे कोफुसांव म्हणून. ह्या पेजीचेर जर तुमी गेले जाल्यार शोचे लिस्ट आमचे पुराय आसता. आमी एकूच आमची मोख आसा की आमी खुबशे फावटी अशें म्हणटात की आमची फिल्मां चलनात म्हणून, पूण आमी गांवांनी वचून केन्नाच पळयनात की फिल्मां चलता काय ना ती. खरें म्हणल्यार आमी जर गांवांनी गेले जाल्यार गांवच्या लोकांक खंय तरी सोर्स मेळटलो फिल्म पळोवपाचो. आमी व्हडली स्क्रीन हाडिल्ली आसा, जी स्क्रीन आसा 24x10 फीट. आनी ह्या स्क्रिनीचेर जो थिएटर इफेक्ट येता तोच इफेक्ट आमी गांवांन दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आनी अशा तरेच्या इफेक्टान लोकांक गांवांतले शोज सुद्दां पळोवपाक मेळटले. सो कोणाकूय जर आमकां अप्रोच करपाचें आसा खंयच्याय क्लबाक जाल्यार तांणी मुजरत करचें. ब्युरो रिपोर्ट, डॉन बॉस्को चॅनल.